लुका पोरमाणे शुभ वर्तमान अवेसोर 11 वळी 1 ते 13 मागण्याविषयी शिकून जेजू एके कडेन मागणें करून आसलो आनी ताणें तें सोंपयल्या उपरांत ताच्या शिसांतल्या कोण एकल्यान ताका म्हळें, सायबा, जुवावान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलां तशें तुंय आमकां शिकय. ताणें तांकां सांगलें, तुमी मागणें करतात तेन्ना अशें म्हणात, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, आमचो दिसपट्टो गिरास दिसाच्या दिसा आमकां दी, आनी आमची पातकां बोगोस, कित्याक आमच्या रिणांत आसलेल्या सगळ्यांक आमी बक्षितांव, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका. थिरायेन आनी विस्वासान केल्लें मागणें. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे मदें कोण एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण समजात, आनी हो मध्यानीर ताचेशी वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उसणे दी. म्हजो एक इश्ट वाटेचो पावून चोरला आनी ताका वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना. आनी त्या मनशान भितर थावन अशी जाप दिली, म्हाका त्रास दिवं नाका, आतां दाराक खीळ घाली आनी म्हजीं भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेल्यां. म्हज्यान उठून तुका दिवंक जायना. आनी तो दारार मारीतूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगतां, तो मनीस इश्टागोतीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताचे कोरांदायेक लागून ताका गरज तें काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगतां, मागात आनी देव तुमकां दितलो, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागतात तीं घेतात, सोदतात तांकां मेळटा, आनी दारार मारतात तांकां तें उगडटलें. मासली मागतल्या आपल्या पुताक मासलेचे स्वातेर एक सोरोप दीत तसलो तुमचे मदें कोण बापूय आसा जायत? ओ तान ती मागीत जाल्यार बापूय ताका विंचू काडून दीत? तुमी वायटोवी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणोत जाल्यार त्यावून कितलो अदीक तुमचो सोर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना?